सेंटेन्स वापरलं ते थेट हृदयाशी भिडलेलं असं आहे. नित्य नूतन चिर पुरातन म्हणजे सनातन असा एक सेंटेन्स त्यांनी जे म्हटलं आहे तर ते खूप मनाला भावलेलं आहे आणि त्या दृष्टीनेच मला वाटतं स्वधर्म पाळणाऱ्यांनी सगळ्यांनी हा विचार करायला पाहिजे. एक बरें दिसलें हांगा येवन RSS प्रोग्रामाक एक हिंदुत्व आनी देशा बाबतीन एक कशें तेंची वाटचाल चल्ल्या आनी कशे तरेन आमी एज अ यंगस्टर्स योगदान दिवंक शकता हे हेजेर एक तेंचे संदर्भ जालो आनी खूब बरें दिसलें आनी खूब प्रोत्साहनूय मेळ्ळें कारण एक बारीक बारीक जे गोश्टी म्हणटात ते आपल्या हातीन जे आसा ते करपाक जाय आनी तितूनच देशाची बरें हें जातलें. सो ते प्रमाणे आतां ऑब्वियसली आमी यंग जे मनीस आसा यंग भुरगे आसा तेंच्यांनी प्रोत्साहन अशें घेवन आनी फुडें वचपाचें आनी आपल्या देशा खातीर कितें तरी बरें करपाचें. आमच्या गोंयकारांक हांगा समजुपाक RSS म्हणल्यार कितें तें त्या RSSाचो कार्य कितें तेन्ना बरे भशेन सांगलां आनी स्वयंसेवक जावचे खूब लोकांनी तांकां जॉयन जावन बरें कार्य करचें ही एकदम बरें जाल्लें. आमचे RSSाचे हिस्ट्री आणि बाकीचे सगळ्यो आमची संस्कृती आणि खंय वता आणि फुडें आमकां कितें करपा जाय हाज्या बद्दल खुबशी म्हायती मेळ्ळी. The program is an eye-opener to bring all of us at one particular platform and showing us that we as a Hindu, not talking about the religion, but as a place, we are one, the entire country is one, and that brings us a sense of responsibility and commitment towards India. माहिती मिळाला राष्ट्रीय स्वयंसेवकाच्या कार्याबद्दल तिथून हांव खूपच म्हणजे आणि माझे ज्ञान वाढलें की राष्ट्रीय RSS कितें कितें हितून इनवॉल्व आसा सगळ्या म्हणजे हाव दे आर हेल्पिंग नेशन रीच टू अ नेक्स्ट लेवल कशें डेवलॉपमेंटा फाटल्यान कशें उबे आसा.